परतून एकदा येवकार तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. सो आमचो टूर जायत जायत आमी इंडियेक पावले उज्जैन नगरी इन द सिटी ऑफ उज्जैन. Ujjain, the Avanti or Ujjaini of bygone times, the city of the acclaimed bard Kalidas, is hailed as the city fallen from heaven, so that there may be a heaven on earth. उज्जैन खंय खबर आसा तुमकां? सर हांव सुट्टेन हांगासर गेल्लो, ती एक व्हडली ऑब्झर्वेटरी आसा थंय. थंय ऑब्झर्वेटरी आसा, पूण उज्जैन खंय आसा सांगात पळोवया. वीच स्टेट? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश. ओके. मध्य प्रदेशान एक इम्पॉर्टंट फेनोमेना, एक इम्पॉर्टंट मार्किंग आसा. आमच्या ग्लोबार ट्रॉपिक्स आसा, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आनी ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन. खबर आसा तुमकां? आनी मदीं कितें आसता? इक्वेटर. सो ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर जो आसा तो उज्जैन सिटीच्यान पास जाता. म्हणून उज्जैन सिटी वॉज अ व्हेरी फेमस सिटी आनी ताका म्हणटाले सिटी ऑफ एस्ट्रॉनॉमर्स. सगळे खगोलशास्त्रज्ञ हे सिटीन रावताले आनी रिसर्च करताले. आमी जेन्ना टायमाचो कॅल्क्युलेशन करतात, वेळ जेन्ना कॅल्क्युलेट करतात तेन्ना सगळ्यान इम्पॉर्टंट आमकां 0 डिग्रीज. 0 डिग्रीज खबर आसा न्ही तुमकां? लॅटिट्यूड, जातूंतल्यान टायम सुरू जाता. आज 0 डिग्रीज खंय आसा? ग्रीनविच. ग्रीनविच. ग्रीनविच खंय आसा? इंग्लंड. इंग्लंडान प्रायम मेरिडियन ऑब्झर्वेटरी आसा, तातूंत ग्रीनविचान भितर 0 डिग्री स्टार्ट जाता आनी थंयच्यान टायम सुरू जाता अशें म्हणटात. ओके. आनी इंडियेक अबाउट 2000 इयर्स एगो अशें मानताले की प्रायम मेरिडियन उज्जैन नगरींतल्यान पास जाता. ओके. काल उज्जैन नगरीच्यान सुरू जाता अशें इंडियेन मानताले आनी तेच खातीर चडशे ऑब्झर्वेशन आनी एस्ट्रॉनॉमी खातीर फेवरेबल उज्जैन असो उल्लेख आसा. आनी उज्जैन नगरीचो एक इन द फर्स्ट सेंच्युरी एक सामको प्रसिद्ध राजा आशिल्लो जेचें नांव आशिल्लें विक्रमादित्य. आयकलां तुमी? आमी विक्रम आनी बेताळ पुस्तकां वाचल्या. विक्रम और बेताळ म्हणटात न्ही, ती स्टोरी, ती विक्रम और बेताळाची स्टोरी आसा. एक्चुअली ती स्टोरी आसा पूण तो राजा खरो आसा. विक्रमादित्य हो ऐतिहासीक राजा आशिल्लो आनी एक इतिहासान नोंद आसा की ताका एस्ट्रॉनॉमी भरपूर आवडटाली आनी ताका नॉलेज खूब आवडटाली. ताच्या दरबारान भितर 9 रत्न आशिल्ले. 9 रत्न म्हणजे कितें? 9 प्रसिद्ध लोक जे सामके हुशार. आनी त्या प्रसिद्ध लोकां भितर एक आशिल्लो वराह मिहीर. आयकलां नांव? कोण आशिल्लो वराह मिहीर? एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो, सामको फेमस. अशें आमी म्हणटात की जर आर्यभट्ट नाशिल्लो जाल्यार इंडियेचो एस्ट्रॉनॉमर फेमस हो वराह मिहीर जातलो आशिल्लो. ओके. सो वराह मिहीर आमच्या विक्रमादित्याच्या दरबारात भितर एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो आनी एक उल्लेख मेळटा की ताणें सामकी व्हडली वेधशाळा उज्जैनान भितर बांदिल्ली. ती खंय बांदिल्ली म्हणून आमकां सारकें खबर ना, पूण ताणें बांदिल्ली आनी तातूंत भरपूर इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करून तो स्काय ऑब्झर्वेशन करतालो म्हणून नोंद आसा. आनी उज्जैनीच्या ऑब्झर्वेटरीन आमच्या वराह मिहीरान भरपूर ग्रंथ बरयले. पंचसिद्धांतिका, बृहत जातक, लघु जातक, योग यात्रा असले सगळे ग्रंथ आसा. आनी फॉर द फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ताणें आपल्या ग्रंथान भितर एक तरेचो एक थियरी दिली, एक तरेचो सिद्धांत दिलो जाका ताणें नांव दवरलें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत. गुरुत्वाकर्षण कितें हाजो अर्थ? ग्रॅव्हिटी. इन्व्हेंट करचे पयलीं न्यूटनान 1500 वर्सां पयलीं उज्जैनात जो वराह मिहीर आशिल्लो ताणें गुरुत्वाकर्षण हो शब्द बरयला आनी ताजो उल्लेख कितें आसा तो म्हणटा की सगळीं ग्रहां आसात तांचो मुख्य गुरू कोण? सगळीं ग्रहां कोणाक आदाराक पळयतात? सुर्या कडेन. सो सूर्य हो सगळ्या ग्रहांचो गुरू आसा आनी सगळ्या ग्रहांक गुरू कडेन आकर्शण आसा म्हणून गुरुत्वाकर्षण, गुरूचें आकर्शण असो हो शब्द आसा. उज्जैनीच्या ऑब्झर्वेटरीन आनीक सामको फेमस एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो आनी तो म्हणजे ब्रह्मगुप्त. ब्रह्मगुप्त सांग. सर हांवें आयकलां ताणें 0 इन्व्हेंट केल्लो. 0 इन्व्हेंट केल्लो. मॅथ्स आवडटा तुमकां? ओके. मॅथ्सान आतां 0क व्हॅल्यू आसता ना, पूण 0 शिवाय मॅथ्साक व्हॅल्यू आसा ना. 0 जर नाशिल्लो जाल्यार आमचें कितें जातलें आशिल्लें? 0 बी कोणें इन्व्हेंट करपा जाय न्ही आनी आमी प्राऊड आसूंक जाय की इंडियेन आमचो 0 इन्व्हेंट केलो. ब्रह्मगुप्त हो एस्ट्रॉनॉमर आशिल्लो, मॅथमॅटिशियन आशिल्लो, गणितज्ञ आशिल्लो जाणें 0चो शोध लायलो. ओके. आनी तोय बी खंय आशिल्लो? उज्जैनीच्या ऑब्झर्वेटरीन काम करतालो आमचो ब्रह्मगुप्त. ब्रह्मगुप्तान भरपूर पुस्तकां बरयलीं आनी ब्रह्मगुप्तान फॉर द फर्स्ट टायम सिद्ध करपाक प्रयत्न केलो 2000 वर्सां पयलीं की पृथ्वी गोल आसा आनी ती आपल्या भोंवती फिरता. पयलीं लोक कितें म्हणटाले? टॉलेमी कितें म्हणटालो? खुशी?
टॉलेमी म्हणटालो की पयली अर्थ मदीं आसा आनी ती घुवना पूण हाणें सिद्ध करपाक प्रयत्न केलो की अर्थ मुवता रोटेट जाता आपल्या भोवती फिरता हे सगळे 1500-2000 वर्सां पयलीं आमच्या एस्ट्रोनॉमरांनी प्रूव करपाक प्रयत्न केला ओके हे सगळे थियरीज आनी एक फेमस एस्ट्रोनॉमर आमच्या उज्जैन नगरींतलो आशिल्लो भास्कराचार्य भास्कराचार्य सामको फेमस आशिल्लो ताणें इन द इयर 1185 पर्यंत तो थंय उज्जैनीच्या ऑब्झर्वेटरीन आशिल्लो म्हणून आमकां ग्रंथ मेळटात की तो थंय आशिल्लो ताणें काम केल्लें मुख्य करून ताणें एक पुस्तक बरयलें जाचें नांव आशिल्लें सिद्धांत शिरोमणी आनी तातूंत 2 अध्याय आसात एक अध्यायाक म्हणटा गोल अध्याय म्हणजे कितें ग्रहां कशीं असतात गोल सूर्य कसो असता गोल सो आमच्या अवकाशात भितर गोल वस्तू कशे फिरतात तांचें भ्रमण कशें जाता हे गोल अध्यायान भितर बरयलां आनी दुसऱ्या भागान ग्रहगणित म्हणून बरयलां म्हणजे ग्रहांचें गणित म्हणजे कितें आसतलें कितें दिसता तुमकां तांचे कॅल्क्युलेशन्स कसले कॅल्क्युलेशन्स त्यांच्या मध्ये कितकी मुवमेंट्स तांचे मुवमेंट्स कशे जातात ते ओके एक मुद्दाम तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की जी मॅथमॅटिक्स आसा मॅथ्स आसा ते खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी मॅथ्साचो शोधूच लागला एस्ट्रॉनॉमी खातीर जेन्ना आमचे आदिमानव आकाशा कडेन पळयताले सूर्य चंद्र ग्रहां पळयताले ते ग्रहांची गती कॅल्क्युलेट करपा खातीर ती कशी मूव जातात ते कॅल्क्युलेट करपा खातीर जे तांणी एक सायन्स इन्व्हेंट केलें त्याच सायन्साक आमी मॅथ्स म्हणटात सो मॅथ्स कित्या खातीर इन्व्हेंट केल्लो एस्ट्रॉनॉमी खातीर आमच्या पुर्वजांनी इन्व्हेंट केल्लो सर हांव एकदां सुटयेन उज्जैन गेल्लो भोंवपाक गेल्लो थंय म्हाका जंतर मंतर म्हणून एक व्हडली ऑब्झर्वेटरी दिसलेली थंय वराहमिहीर काम करतालो ना वराहमिहीर थंय काम करनाशिल्लो ही जंतर मंतर ऑब्झर्वेटरी उज्जैनानूच आसा पूण ती मागीर 17व्या शतकांत महाराजा जयसिंग म्हणून जो राजा जयपूरचो आशिल्लो ताणें बांदिल्ली आनी ताणें असल्यो खूब ऑब्झर्वेटरी इंडिया भर बांदून दवरलेल्यो आसा Ujjain, India's Greenwich, has a unique significance for fortune tellers. The Tropic of Cancer is supposed to pass through Ujjain. It is also the first meridian of the longitude of Hindu geographers. Jantar Mantar, built by Raja Jai Singh, is an active center for astronomical studies. ह्याच ऑब्झर्वेटरीन आर्यभट्टा काम करतालो ना हे ऑब्झर्वेटरीन आर्यभट्टा काम करनाशिल्लो ही आर्यभट्टाच्या खूब उपरांत आशिल्ली ऑब्झर्वेटरी आर्यभट्टा खंय काम करतालो त्या ऑब्झर्वेटरीन वचपाक मातसो टायम लागतालो आनी आमचो टायम आतां काबार जायत आयला सो आर्यभट्टाच्या ऑब्झर्वेटरीन आमी फुडल्या एपिसोडात भेट दिवया आनी आज आमी एपिसोड कंप्लीट करच्या पयलीं एक धाकटोसो एस्ट्रो क्विज घेवया ओके तुमी आन्सर दितले म्हाका हय सर सो आयचे क्वेश्चन्स हांव तुमकां आयच्या एस्ट्रो क्विजान विचारता बरें आता फर्स्ट क्वेश्चन हांव साहितेजाक विचारता साहितेज म्हाका सांग की आमची जी स्टोन हेंज ऑब्झर्वेटरी इंग्लंडाची आसा 5000 वर्सां पयलींची ही हाजे अलायनमेंट खंयच्या दिशेन आसा खंयच्या दिसा सूर्य ताज्या सारको मदीं येवन पडटा सांग पळोवया ही ऑब्झर्वेटरीची अलायनमेंट ईस्ट डायरेक्शनानी आसा आणि 21 जुनाचेर सूर्याची किरणां सारकी मदीं येवन पडटा तो खंयचो दीस कितें म्हणटात ताका समर सॉलिस्टिस करेक्ट आन्सराक कितें करतात आमी ताळी मारतात ओके ओके आता फुडले क्वेश्चन हांव खुशीक विचारता खुशी म्हाका सांग की अलेक्झांड्रियान तो आशिल्लो राजा टॉलेमी किंग टॉलेमी ताणें खंयचो सिद्धांत आमकां सगळ्यांक दिल्लो खंयचो प्रिंसिपल आमकां दिल्लो सांग पळोवया ती जी अर्थ मध्ये आसा ते सगळे युनिवर्स ताच्या भोवती फिरता कितें म्हणटाले ताका जिओसेंट्रिक थियोरी करेक्ट आन्सर तर कितें करपाचें क्लॅप ओके व्हेरी गुड आता फुडलो क्वेश्चन हांव तुका विचारता शौनक टॉलेमीन एक इन्स्ट्रुमेंटाचो इन्व्हेन्शन केल्लें जे आज सुद्दां अनेक पद्दतीन आमी यूज करतात एस्ट्रोनॉमी खातीर हे इन्स्ट्रुमेंटाक कितें म्हणटाले एस्ट्रोलॅब न्ही एस्ट्रोलेब लॅब म्हणजे लॅबोरेटरी एस्ट्रोलेब इज द करेक्ट आन्सर ओके करेक्ट आन्सर ओके आता फुडलो क्वेश्चन हांव ओमाक विचारता ओम म्हाका सांग झिरो इन्व्हेंट कोणे केल्लो सर झिरो ब्रह्मगुप्तान इन्व्हेंट केल्लो ब्रह्मगुप्तान व्हेरी करेक्ट आन्सर आणि खंयच्या ऑब्झर्वेटरीन ब्रह्मगुप्त आशिल्लो खंयच्या गांवान आशिल्लो सर उज्जैन व्हेरी गुड व्हेरी करेक्ट आन्सर तर नेक्स्ट क्वेश्चन म्हजो तुका प्रत्यय ओके आमच्या उज्जैनान एक ऑब्झर्वेटरी आसा जी पोन्नी ना ती मॉडर्न आसा ती ताका जंतर मंतर अशें म्हणटात ती कोणे बांदिल्ली सांग पळोवया ती राजा जयसिंगान बांदिल्ली बरोबर आणि राजा जयसिंग उज्जैनीचो राजा आशिल्लो ना तो जयपुराचो राजा एक्झॅक्टली करेक्ट एक राउंड ऑफ एप्लॉज आमी आमच्या पयलींच्या एपिसोडात एक क्वेश्चन विचारलेलो की हिग्स बोझोन
जो पार्टिकल आसा तो सर पीटर हिग्स आणि बोसॉन हे कोणाच्या नावार आसा. तर करेक्ट आन्सर आसा सत्येंद्रनाथ बोस आणि करेक्ट आन्सर आमकां धाडला अखिल उगवेकर हाणें. सो अखिल उगवेकर बाब साखळीचे ते तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमच्या करेक्ट आन्सरा खातीर. फर्स्ट करेक्ट आन्सर हांणी धाडला आणि तुमचे प्रायज आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या ऑफिसांतल्यान कलेक्ट करूं शकतात. आज काबार करचे पयलीं हांव मुद्दाम आमच्या दर्शकांक देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां, थँक्स म्हणूंक सोदतां की भरपूर बरो फीडबॅक आमच्या ह्या अंतरिक्ष प्रोग्रामाक येत आसा. तातूंत एक फीडबॅक आयलो अरविंद गावडे नावेली हांगच्यान. ते म्हणटात की तांकां आमच्या फाटल्या एपिसोडांत दाखयल्लो प्लॅनिस्फियर आनी टेलिस्कोपूय बी घेवपाचो आसा. सो तुमी आमकां आमचे वेबसायटीचेर आमचे जे गुगलाचेर वेबसायट आसा ताजेर मेल केल्ले आसा. सो थंय हांव तुमकां रिप्लाय करूं शकना. सो तुमकां हाजें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार तुमी आमची जी हांगा आमची ईमेल आयडी आसा त्या ईमेल आयडीचेर तुमी म्हाका क्वेश्चन करात आनी हांव नाल्यार विदेश खांडेपारकर जो त्या एपिसोडान आशिल्ले आनी टेलिस्कोपाची आमकां सगळी म्हायती दिल्ली ते तुमकां मार्गदर्शन करतले. आमचे बाकीचे बी दर्शकांक जर फीडबॅक धाडपाचो आसा जाल्यार होच आमचो ईमेल आयडी आसा. हांगा फीडबॅक धाडत रावात. ना जाल्यार तुमी गुगलार वचात, प्रुडंट मिडिया टायप करात आनी प्रुडंट मिडियाची आमची होम पेज ओपन जातली. तातूंत अंतरिक्ष हो प्रोग्राम आसा, क्लिक करात आनी ते थंय बी तुमी आमचो फीडबॅक आमकां दिवपाक शकतात. तर हाजेच बरोबर आमकां आमचो प्रवास आज खूब पयस गेल्लो आसा. परत आमी येवया, आमच्या गोंयांत येवया आनी आयचो प्रोग्राम हांगाच काबार करया. फुडल्या आठवड्यात आर्यभट्टाची ऑब्झर्वेटरी खंय आशिल्ली, ती कशी आशिल्ली हे आमी पळयतले. पळयत रावात अंतरिक्ष, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.